आम्हीच कोण टीव्हीचेर पळयता क्रिकेट आणि ते नॉलेज आसले आम्ही शेअर केले. And the best part what I've observed among all these people, ते व्हीलचेराक कोण हात लावून दिनात आपले व्हीलचेअर स्वतः व्हरतात, स्वतः हाडटात, स्वतः देंवतात आणि स्वतः आपली कामां आणि सेवा आपली स्वतः करून घेतात, दुसऱ्यां कडल्यान करून घेनात. हांव प्रेसिडेंट ऑफ डिसेबिलिटी अलायन्स फॉर इन्क्लुसिव गोवा and I'm very glad to be the partner of organizing a committee team for the wheelchair cricket tournament, wherein 8 teams from India are participating, the state sides you can say it. आज खूप बरें दिसता आनी सूख मेळटा की व्हीलचेअर क्रिकेट आनी ब्लायंड क्रिकेट हातूंत डिफरन्स खूब आहा. ब्लायंड क्रिकेटीक हांव आशिल्लो आनी तितले कश्ट अशें जावना, कारण तांकां एक सपोर्ट मेळ्ळ्यार इट वॉज अ व्हेरी इजी थिंग. बट व्हीलचेअर इज अ कंप्लीट डिफरंट गेम. एनी पर्पल फेस्ट म्हळ्यार एक प्लॅटफॉर्म जे आमच्या सारक्या दिव्यांग लोकांक एक स्टेज मेळटा, लोक आमकां आपयता एंड आमचे बी मातशें फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबिलिटीचे अवेरनस जाता. एंड घरचे लोक जे घरांतूच बसलेले 8 वर्सां 10 वर्सां ते आतां भायर सरपाक लागले. आणि म्हाका दिसता की आज व्हीलचेअर गोवा क्रिकेट फर्स्ट टायम खेळटा आनी हांव डिसेबिलिटी अलायन्स ऑफ इन्क्लुसिव DAIG हांचे हांव मनांतल्यान काळजांतल्यान आभार मानता की हो NGOन भरपूर आमकां सपोर्ट केला. एक वेगळोच आनंद दिसता की अशे मॅच गोंयान फर्स्ट टायम जाता. एंड एक्चुअली म्हाका इवन 1 वीक बॅक आय नेवर न्यू वील गेट दीस ग्राउंड. प्रॅक्टीस करपाक आमी बारीक बारीक ग्राउंड मेळटाले, आमी तशे प्रॅक्टीस करताले. आणि इट इज समथिंग ग्रेट. आय हॅव नो वर्ड्स टू से बिकॉज रियली द वे दिस पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट टुडे. क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ लायफ, बट बीइंग इंडिपेंडंट इन लायफ इज अ बिग थिंग इन लायफ. स्पेशल कोचिंग अशें आमचे कडेन कोण ना, आमीच कोण टीव्हीचेर पळयता क्रिकेट आणि ते नॉलेज आसले आमी शेअर केले आणि ताका ट्रेनिंग दिले, आमीच दिले. म्हाका दिसता जर आमी देश सुदारतले, आमी भुरग्यांक इंडिपेंडंट करतले जाल्यार म्हाका दिसता अशे गोश्टींनी भुरग्यांनी इन्वॉल्व जावपाक जाय, युथान इन्वॉल्व जावपाक जाय. जशें की आज टीम्स आमच्यो 8 पावल्यो, गोवा, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबय, कर्नाटका. आणि ह्या टिमींचे गोंयान पावा पासून रेल्वे स्टेशन टू आमच्या एअरपोर्ट पासून टू हॉटेल पर्यंत रॅम्प करप, व्हीलचेअर बस एसेसिबिलिटी करप, तांकां हाडून हॉटेलान दवरप, तांचे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तांची ती सगळी सेवा करप ही सुद्दां एक बरी गोश्ट, पॉझिटिव्हिटी आणि पुण्य गजाली. आनी आमच्याच क्रिकेट टिमीनान एक 4-5 प्लेयर्स स्पायनल कॉर्ड इंजरी आहा, त्यांचे 8-7-6 वर्सां घरान बसलेले ते आतां क्रिकेट खेळपाक येतात. पर्पल फेस्ट जाले आणि नेक्स्ट इयर ऑल द फॅसिलिटीज वी वॉन्ट गेट. येस, इट विल टेक टायम, इट विल टेक 4-5 years, बट वी विल गेट इट. इन नियर फ्युचर वी आर होपिंग दॅट फूल गोवा बिकम्स द फर्स्ट एक्सेसिबल स्टेट इन इंडिया. खंयच्याच गजालीक रडना आसतना, खंयच्याच गजालीक कंप्लेन करना आसतना, खंयच्याच गजालीचेर काय उलयनासतना आज आमचे भुरगे क्रिकेट खेळटात, जमनीर पडटात, बॉल काडटात आणि त्याच स्पिरिटान. आनी द बेस्ट पार्ट वॉट आय हॅव ऑब्जर्वड अमॉंग ऑल दीस पीपल, ते व्हीलचेअराक कोण हात लावून दिनात आपले व्हीलचेअर स्वतः व्हरतात, स्वतः हाडटात, स्वतः देंवतात आणि स्वतः आपली कामां आणि सेवा आपली स्वतः करून घेतात, दुसऱ्यां कडल्यान करून घेनात. म्हाका दिसता दीस इटसेल्फ इज इन्स्पिरेशन. वी सीट क्राईंग अँड क्रिबींग अबाउट गव्हर्मेंट जॉब्स, कंप्लेनिंग पीपल की आवय बापायन कितें दिलें. आय थिंक इफ दे कॅन डू इट, एनी वन इन द वर्ल्ड कॅन डू इट, अँड आय एम रियली प्राऊड अबाउट इट.